कोण आसा ताचे रोल कितें आनी हाव एज अ ऑर्थोपेडिशन यू कम इन टू पिक्चर ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम्स विस्कटून सांगात ऑर एनीथींग रिलेटेड टू दीस. कशें आसा आमचो फाटीचो कणो म्हळ्यार जो आमच्या बेज ऑफ द स्कल म्हणल्यार तकलेच्या सकयल्यान सुरू जाता टील द टेन बोन आनी हो कणो जो आसा तो मल्टिपल मणयाच्यान तयार जाता आनी ह्या मणयां मदीं स्मॉल कुशन्स आसता ताका आमी डिस्क म्हणटा आनी वो टुगेदर वी कॉल इट एज अ स्पायनल कॉलम ऑर अ बॅकबोन ऑर फाटीचो कणो. आतां हो इम्पॉर्टंट कित्याक जाता बिकॉज तेज्या मदीं एक इम्पॉर्टंट नर्व्स वता. ह्यो नर्व्स आसा ताका आमी स्पायनल कॉर्ड म्हणटा आनी त्यो सगळ्या हातीक पांयाक सप्लाय करता. हातीक पांयाक सप्लाय करतना ते आमचे सेन्सेशन मोटर एक्टिविटी म्हणजे हालचाल करप, आमच्या ऑर्गन्सांक सप्लाय करप, आमची लघवी जावप, आमकां टॉयलेटाक जावप, तेजी सेन्सेशनां कळप, ह्या खातीर हो कणो आमकां इम्पॉर्टंट जाता. जो खंयचेय दुयेंस जे आसा जे आमच्या कण्याक इनवॉल्व करता जाल्यार डिस्काक इनवॉल्व करता ऑर एल्स इनडायरेक्टली ऑर डायरेक्टली स्पायनल कॉर्डाक इनवॉल्व करता तेन्ना ते लक्षणां दिसून येता.